ni da pa da sa ni da pa ni sa ga ma ga रे. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सा रूम खाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मांडून घेतली. गरजेकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले अंख्वारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. इगडीभर मावन रावून सर आमच्यो गरजो विनवणय मागणी ते सावा मोरये माये मुखांतर जेजूच्या पांयांतळा दवरया. उगडास कर ए बोव दयाळी अंख्वारी मोरये, तुज्या आसऱ्याक धांवल्लो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेनेन धैर्यखान घेवन तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. थंय आनी कार्मेल माये थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी कार्मेल मायेचें नवें करून आसा. नवेनाक तयार फेस्ताक तयार जावन देखून सुवार्थाच्या उतरांच्या की आज आमच्या नियाळा कश्टा त्या विशयाचेर थोडो नियाळ करूंक हांव खोशी व्हरतां. आज नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक आमच्या मुखार आसा तो विशय जावन आसा कार्मेल माई मोग सेवेंत दाखयल्ली. आनी ह्या विशयांत आसचे दोन प्रमुख शब्द मोग आनी सेवा. मोग आनी सेवा हे दोन शब्द एकामेकाक पूरक जावन आसात, कॉम्प्लिमेंटरी जावन आसात. एका विणे आनी एक आसूंक सकना कश्टांचें. मोगा विणे सेवेक अर्थ ना आनी सेवे विणे मोगाक अस्तित्व ना. मोग आनी सेवा सांगाता आसल्यार मात्र मोगाचें जिवीत, सेवेचें जिवीत आमी जियोंक शकता. मोग सेवेंत कार्यगत करचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या लागशिल्ल्या मनशांक वा मोगाच्या मनशांक जावं सैऱ्या धैर्यांक इश्टांक आमी आमचो मोग व्यक्त करता. हांव तुजो मोग करता म्हणून आमी सांगता. तुका कसलीय गरज आसा जाल्यार म्हाका सांग, तुज्या कुमकेक हांव येता, तुका हांव आदार दिता म्हणून हांव बसवणी करता. कश्टांच्या वेळार म्हज्या इश्टाक जावं दी, म्हज्या सैऱ्यांक जावं दी, हांव कांय भियेनाका. हांव तुज्या बगलेन आसा. तुका सर तिची कुमक हांव दिता म्हणून म्हज्या मोगाची उतरां बोगणां हांव व्यक्त करता. हाजे की वर्त्या रित्या अनेक हंतार पळोवचें तर ही असली उतरां व्यक्त करिनासतना सयत मोग दाखोवचो, कार्यारुपी दाखोवचें दिसा दीस पडते आमच्या जिणेंत, आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयता. दाखल्याक सांगचें तर एक आवय सकाळी बेगीन उठोन तुज्या कुटुंबा खातीर दीसभर ती काम करता.
जावं पुरो कुजनात जावं पुरो नितळायचें वा भुरग्यांचें शिकपाचें कित्याक तिका कुटुंबांतय विशेष हुस्को आसा मोग आसा देखून उतरांनी ती मोग व्यक्त करिना जाल्यार तिच्या करण्यांनी तिणें करच्या त्या सेवे मुखांतर तिच्या वावरा मुखांतर कामा मुखांतर ती तिच्या कुटुंबाचो हुस्को आसा म्हणलें दाखोवन दिता मोग आसा म्हणलें ती दाखोवन दिता एक बापूय आपणाच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर कुटुंबाक सांबाळचे खातीर कुटुंबाचो दिसपडतो ग्रास जोडचे खातीर हर एक दीस वावर करता कळमीत नासतना वावर करता आनी कुटुंबाच्यो सर्व गरजो एक बापूय सुदारसिता उतरांनी न्हय तरी करण्यान वा तांच्या सेवे मुखांतर तांचो मोग ती व्यक्त करतात आवय बापूय तांच्या सेवे मुखांतर तांचो मोग व्यक्त करतात मोरयेचें जिवीत सयत असलेंच जावन आसलें तिणें उतरांनी मोग व्यक्त करचो आमकां सदांवत आयकूंक मेळना तरी सेवे मुखांतर तिजो मोग तिणें व्यक्त केल्लो तिणें दाखयल्लो आमकां निदर्शनां आमच्या पवित्र पुस्तकांत आयकूंक मेळटात दाखल्याक 2 गडितां हांवें घेवचीं तर मोरी एलिझाबेथ गर्भेस्त आसा म्हणलें कळलेंच ती तिजो गांव सोडून एलिझाबेथीची सेवा करूंक ती थंयसर 6 म्हयने तिच्या सांगाता रावता दुसरें गडीत खाना शहरांतलें मोरयेक त्या कुटुंबाचेर हुस्को आसलो मोग आसलो त्याच पासत केन्ना थंयसर वायन उणो पडता तेन्ना तीच फुडें सरून त्या कुटुंबाक कितें गरज आसा तिजो आदार त्या मरिफात ती दिता आपणाच्या पुताक ह्या घरांत कितें उणेपण आसा तें कळोवन तें उणेपण भरती करूंक तो सांगता ती सांगता आनी अशें सेवे मुखांतर तिजो मोग ती व्यक्त करता आमच्याय सडवणेच्या वावरांत तिच्या सेवे मुखांतर तिणें मोग व्यक्त केल्ले वरवीं आमची सडवण जावंक पावली दुसरें वातिकन महासभेचें लुमेन जेन्सियम म्हणलें एक दस्तावेज लुमेन जेन्सियम म्हळ्यार क्रिस्त संवसाराचो उजवाड ह्या दस्तावेजांत 60 आनी दुसऱ्या वळींत 63 अवस्वरांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा तिच्या आवयपणाच्या मोगा मरिफात विघ्नां आनवारांनी आनी आपायांनी संपडलेल्या क्रिस्ताच्या भावंडांक संतोशाच्या नीज घरा पावता पर्यंत ती जतन घेता म्हणजे आजुनी मोरी तिच्या मोगाचो आनी सेवेचो आदार आमकां दिवनच आयल्या आमचे थंय क्रिस्ताच्या भावंडांतय म्हणजे तिच्याच भुरग्यांतय तिका मोग आसा आनी तो मोग व्यक्त करूंक आम्हा सर्वां पासत तिची सेवा आजुनी ती दाखयता आसा ती दिवनच आसा म्हणलें इगज माता आमकां कळयता आज तिची जिवीत आमकां एक देख जावन आसा जशें तिणें मोग सेवे मुखांतर व्यक्त केलो दाखोवन दिलो तशेंच आमच्या सेवे मुखांतर गरजेवंतांक जावं आमच्या मोगाच्या मनशांक जावं कुटुंबाच्या मनशांक जावं आमची सेवा आमी दिल्ल्या वरवीं आमी मोग व्यक्त करूंक जाय म्हणलें आमकां मोरी आपोवणें दिता पूण आमचें दिसपडतें जिवीत आमी पळयलें तर आमी नदर घाली तर उतरांनी मोग व्यक्त करूंक भोव सलिसायेचें जावन आसा पूण तें कार्यगत करूंक जायते पटी आमचो तो स्वार्थ आमकां अडखळ जाता हांवें हेरांची सेवा करीत जाय जाल्यार म्हजो वेळ हांवें ताजे खातीर सॅक्रिफायस करीत जाय म्हजी कितें धन दौलत आसा वा पयशे आसा ते थोडे हांवें करचेचे पडटा हेरांची सेवा करीत जाय जाल्यार असले वेळ करचोसो वा म्हजे तें आसचें पयशे वा इतर कितें वस्तू
हेरां खातीर त्याग करचे म्हणटा आसतना आमी थोडे फावटी जायतें चिंताव. आज मोरी असलो एक स्वार्थ सांडून जिवंक आमकां आपोण दिता. जर मोरी हे परी आमचो मोग आमी आमचो सेवेंत व्यक्त केलो तर मोरयेक खऱ्या मापान वा खऱ्या रितीन आमी मान दिवंक शकतले. मोरये मायेच्या कार्मेल मायेच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना कार्मेल माई आम्हा सर्वांक जशें तिणें मोग सेवेंत व्यक्त केलो वा दाखोवन दिलो तशें आमी सेवे मुखांतर आमचो मोग व्यक्त करच्याक मोग दाखोवन दिवच्याक सायश्ची कृपा तेज्या पुता मुखांतर मागून धाडून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. मोरये माये मुखांतर आमकां आमच्या जिवितान मेळ्ळ्या हर एका उपकारा खातीर ह्या वेळार आमी तिका अर्गां दिवया. सांगात हांव म्हणया, ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल रानये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आधार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. आंकारी भितरी सौभागिनी कार्मेलितांची तुगे राणी, म्हाका तुज्या चरणां लागुनी तुजे कुडीचे निर्मळकाये पासुनी कर आमच्यो कुडी म्हणुनी निस्कळवंतीगे सोमिनी तुज्या आत्म्याच्या शांतीपणा पासुनी दी आमच्या आत्म्यांतय शांतीपण गे सोमिनी तुझे सुफळे जिणे पासुनी कर आमची जिणी म्हणुनी कृपेवंती गे सोमिनी तुझ्या मायपणाचे वडवे पासुनी दी आदार तुजो करुनी सोलोंच्या कामी समोर सांभाळुनी तुझ्या समृद्ध मोरना